म्हापशा कित्याक कोण जाणा सध्या इलेक्शनाची हवा सुरू जाल्या। फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाची गोवा स्वराज पार्टीची कॅन्डिडेट फेब्रुवारीत जाल्ले इलेक्शनाक हरकत घेवंक आता हायकोर्टात गेल्या। तिका पडिल्ली 103 मतां। रामेश्वरी मोराजकार आणि गौतम पेडणेकारान हायकोर्टात गोंयच्या सगळ्या आमदारांक पार्टी केल्या। विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाकूच तांणी चॅलेंज दिल्या। ती चॅलेंज खंयच्या आदारार ती पळयात। डिलिमिटेशन आणि मतदार संघांचे रिझर्वेशन। अर्ज छाननी करपाच्या दिसा मतदार याद्यांचे प्रकाशन। वेंचणूक प्रचाराचो खर्च 20 लाखां मेरेन वाडयल्लो। शुक्रारा अर्ज सुनावणेक आयलो तेन्ना वेंचणूक आयोगान याचिकेक हरकत घेतली। ज्या मतदारसंघांनी याचिकादारान वेंचणूकच लडोवंक ना थंय ताचो प्रत्यक्ष संबंद येना। ताका लागून याचिकादार बाकीच्या मतदारसंघांनी हरकत घेवंक शकना असो आर्ग्युमेंट वेंचणूक आयोगान घाला। वेंचणूक आयोगाच्या हरकतीची जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान मोराजकाराक सांगला। केस 1 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।